नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. हय, बेकायदेशीरपणान जमनीचें रुपांतर केलां. कांय जाण मान्य करतात, मात कांय जाण कानार हात दवरतात. तो आसात आरोप जाल्ल्या राजकारणाच्यो प्रतिक्रिया. बेकायदेशीर मार्गान जमनीचें रुपांतर करपांत कांय राजकारणी घुस्पल्यात. गोंयचो आवाज संघटनेन मडगांवचे सभेत आरोप केल्लो. खंयचोच एक पक्ष म्हणिनासतना इतल्या लोकांच्या सामकार गोंयच्या आवाजान 14 राजकारण्यांची नांवां जाहीर केली. ज्या मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी प्रादेशीक आराखडो 2021 फायदो घेतला म्हूण आरोप आसा तांची नांवां अशीं आसात: नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय, वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार प्रतापसिंग राणे, आमदार दिगंबर कामत, ग्लेन तिकलो, विल्फ्रेड दिसा, लुइझीन फालेरो, एलिना साल्डाना, निलेश काब्राल, फ्रांसीस सिल्वेरा, आदलो आमदार दीपक ढवळीकर, नरेश सावळ आनी देशप्रभू घराबो. हे सगळे तांकां बदनाम करपाक केला अशें चडशा आमदारांनी ह्या आरोपांचेर गोवा 365 कडेन उलयतना सांगलें. तर कांय जाणांनी ते पुरावा सयत उलयतले अशें म्हटलां. म्हणजे म्हजे कडेन कसलीच इल्लीगल कन्वर्ट केल्ली जमीन ना. आगोंदा जी म्हजी जमीन आहा ती 2275 स्क्वेअर मिटर एग्रीकल्चरल प्लॉट म्हजे कडेन आसा, जो हांवें एका म्हज्या पयस सोयऱ्या कडल्यान घेतिलो आनी ताजे म्युटेशनाचो प्रोसेस चालू आहा. हो प्लॉट हांवें 2006 घेतिलो, 2006. आतां कितलीं वर्सां जालीं पळय, जवळ जवळ 12 वर्सां जालीं. हांवें ते माड घाल्या, थोडे आंबे घाल्या, थोडे पणस घाल्या आनी म्हाका सिजनाक थंयच्यान कितें उत्पन्न आंबे आनी कितें मेळटा. हांव नोंद कितको मेळटा तेणी सर्वे नंबर दिलो थिंगा 210/4 आनी 210/4 ही प्रॉपर्टी 2000 ओरिजिनल प्लॅन आहा तो 2001. हे 2001 रिजनल प्लॅनाचे आख्खी सेटलमेंट दाखयलो आहा थंय. ही आमी केलो ना, ही 2001 रिजनल प्लॅन. आनी ही मुगे प्रॉपर्टी, मुगे घर आहा हिंगा, हे 70 to 80 years ओल्ड घर आहा. हे घर आसतना ही हे कितें जातली, सेटलमेंट पयलींचो आहा, आतां कोणें दाखयलो ना. I don't know. I have done conversion about 3,000 to 4,000 square meters, which is not illegal but legally. Okay. I ignore these people who talk nonsense. I'll be fighting cases over this. I don't care. Okay. Those who want to take action against me can. If I have done anything wrong, they should definitely file a case. Because they mention the Zugo Island in River Sal. Now this island belongs to 5 families, first of all. And right from the day one, as I remember, that area was always shown as a settlement. In fact, 2021 regional plan has changed it from settlement to some green area, and it is highly defamatory. I wish they study it and they next time confirm it that this was always shown as a settlement. ह्या खबरीची दुसरी बाजू सोदपाक आमी यत्न केलो. जे कोण उलयले तांचे हें म्हणणें आनी दुसरी बाजू सोदपाचो आमी यत्न करीत रावतले. तशेंच राजकारणा कडल्यान तांचीय बाजू आयकून घेतले. अंदू 12वीचो निकाल 85.53% लागला. गोंय राज्य माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान शेनवारा निकाल जाहीर केला. कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि हेर शाखांतल्यान मेळून वट्ट 17,739 भुरगीं परिक्षेक बशिल्लीं. तातूंतली 15,172 भुरगीं पास जाल्या. This year, March 2018, arts results are 85.17%. So 4,079 students appeared, 3,474 students passed, and of course there are some exempted students also, and the percentage is 85.17. Then commerce, 5,402 students appeared, 4,893 students passed, and the result is 90.58. Science, 5,462 students appeared,
Then number of student passed is 44,096 and the result is 82.31%. And the vocational 2,796 per student appeared. Number of student passed is 2,309 and this percentage is 82.58%. Then the overall number of student appeared is 17,739. Number of student passed is 15,172 and the overall percentage of all 4 stream is 85.53%. 2018 वर्साचे उच्च माध्यमिक विद्यालयांचे परीक्षेक 9,667 चलयो आणि 8,832 चले बशिल्ले. सुमार 15 उच्च माध्यमिक विद्यालयांचो निकाल 95% लागला. पळयात हाचेर अधिक माहिती. Certain schools, the results of certain schools is above 95%. So these schools are Carmel Higher Secondary School, Nuve, Salset, Sri Damodar Higher Secondary School of Science, Margaon, Multipurpose Higher Secondary School, Verna, Maria Bambina Higher Secondary School, Kukali, Andrews Higher Secondary School, Vasco da Gama, Teresa of Jesus Higher Secondary School, Chaudi, Kankon, People's Higher Secondary School, Panji, Vidya Prabodhini Higher Secondary School, Purvari, Kamleshwar Shikshan Prasarak Sanstha Higher Secondary School, Korgaon, that is Padne, Vishwanath Mahadev Parulekar Higher Secondary School, Vere, Vasant V.S. Kukulkar Higher Secondary School of Arts and Commerce, Old Goa, Don Bosco Higher Secondary School, Panji, Mushtifund Higher Secondary School, Panji, Mushtifund Aryan Higher Secondary School, so this school is unaided, Panji, and Dr. Hedgewar Higher Secondary School, Panji. So the 9 schools are from the north and 6 schools are from south. So सोमारा 30 एप्रिलाक सकाळी 9:30 ते दनपारां 1 मेरेन मार्कलिस्टां दितले. खासगी उमेदवारांक तांचो निकाल पर्वरेच्या गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळांतल्यान तांच्यो हॉल तिकेटी दाखोवन व्हरचो पडटलो. पर्वरेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. सरकारी अधिसुचोवणेक गोंयचें मायनिंग परतून सुरू करप शक्य ना, कारण ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयान घातल्या. मात भविष्य काळात मायनिंग सुरळीत चलोवपाक सरकारान महामंडळ स्थापन करचें. सहकारी संघटनांक मेकळीक दिवची, गोवा फाउंडेशनाच्या क्लाउड आल्वारिसान म्हळां. मायनिंग अवलंबितां खातीर सरकारान महामंडळ घडोवपाक जाय हे गोवा फाउंडेशनाचो संचालक दोतोर क्लाउड आल्वारिस परत सांगत आसा. वयल्यान ताची गोवा 365 मुलाखत घेतिल्ली तेन्ना ताणें सगळ्यांत पयलीं हें सुचयिल्लें आनी सुप्रीम कोर्टानूय होच उपाय सांगला अशें जाणकार सांगतात. I do not think that they will bring out an ordinance. आणि ऑर्डिनन्स काढल्यात तर सुप्रीम कोर्ट ऑटोमॅटिकली बंद करतलो. ते प्रॉब्लेम आहे. पण हेचे सोल्युशन कितें आसता? सोल्युशन आमी सांगला हे सगळे आता सरकारान सुरू करपाचें म्हूण, कॉर्पोरेशन करपाचें म्हूण, गोवा कॉर्पोरेशन सुरू करपाचें म्हूण. बट हे तांकां आयकूंक नाका. ते बेश्टे मायनींग कंपनीज आयकतात आनी ती सगळे लीज आहा ते मायनींग कंपनीज परत दिवपाक ते सोदतात. तर हांव कितें म्हणूं? जर आनी कॉर्पोरेशन केलें जाल्यार हो प्रॉब्लेम सगळ्या लोकांचो सुट्टा. वय सुट्टलो कित्याक पूण मागीर सगळ्यांक काम मेळटलें न्हू आनी मीन सगळें परत चालू करूंक जातलें न्हू. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश फाटीं घेवपाक आनीक दुसरो आदेश काडचो आनी गोंयांत मायनींग परत सुरू करचें अशें नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान सुचयिल्लें. ताचेर दोतोर क्लाउड आल्वारिसान आपली प्रतिक्रिया दिल्ली. My personal view is that now we have almost got opinion of Mr. Harish Salve, which closes one door. Now when all the doors are closed, what is the door that is open to a legislator? Legislatureak kine option aha? The option of an ordinance. You have to override everything and start it. लोकांचे पोटा खातीर जर तूं करूंक सोदता जाल्यार you have to take extreme measures, extraordinary situations, demand extraordinary responses. Personally, I am of the opinion that we should come out to support the mining belt, have regulated mining,
हॅव सस्टेनेबल मायनींग एनवायरमेंटाचें कुयदाद घेवन काळजी घेवन मायनींग करूंक जाय. पूण ते बेगिनल्या बेगीन सुरवात करपाक सरकारान सगळीं ऑप्शन्स एक्झॉस्ट करपाक जाय, इन्क्लुडींग द ऑप्शन ऑफ गोईंग फॉर द. समाजाच्या भल्या खातीर कोर्टान हो उपाय काडला. गोवा फावंडेशनान ही याचिका घातिल्ली. गोवा 365 पयलीं सांगिल्ले प्रमाण हे बाबतींत खरो उपाय काडिल्लो मायनींग अवलंबीत आनी मायनिंगाचो परिणाम जाल्ल्या केपें तालुक्यांतल्या कावरेच्या लोकांनी. तांणी 2014 वर्सा मायनींग महामंडळ स्थापन केल्लें, मात सरकारान कारणां शिवाय तांची नोंदणी करपाक न्हयकार दिल्लो. निमणे कडेन तांचें महामंडळ स्थापन करपाक ते हायकोर्टान गेले. आदिवासी वावुरपी रवींद्र वेळीपान पोरू एप्रिलांत हे करपाक पावल उबारिल्लें. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. कोयर एकठांय करपाच्या नांवान मडगांव पालिकेन मोठो घोटाळो चलता. पालिका 45 कामगारांचो पगार एजन्सी दिता, पूण प्रत्यक्षांत फकत 30 कामगार कामार आसात. म्हणटकीर 15 कामगारांचो पयसो वयता खंय? 15 दिसां भितर चवकशी करात, नाजाल्यार घालता बोवाळ. समांतर पालिका मंडळान शिटकावणी दिल्या. कामगारांक 7,000 रुपया पगार दितात, तशेंच जेवणाक 1,500 आनी राबित्या खातीर 500 रुपया दितात अशें शेड्यूल कावन्सिलान सांगलें. टोटल 45 वर्कर्स म्हणजे खाली 30 वर्कर्स काम करताय and they are being paid, municipality is paying them for 45 workers. So this fraud of 15 workers which has happened, it's a very serious matter. Worker आमकां सांगताय, आमकां म्हणटा 7,000 रुपीज सॅलरी मेळटा, 1,500 रुपीज म्हणटा आमकां जेवणाचें मेळटा आनी 500 रुपीज म्हणटा एकोमोडेशन मेळटा. म्हणजे टोटल तांकां 9,000 मेळटा. जर तांकां 9,000 जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो दिता, सो 15,000 तो एक मनशाचेर पर मंथ तो मुन्सिपालिटींतल्यान घेता. म्हणजे 6,000 जे रुपया आहा पळय ते खंय वता. कांयच प्रक्रिया पाळी नासतना फातोड्डेच्या 6 वॉर्डांनी दारांतल्या दारान भोवन कोयर एकठांय करपाक मडगांव नगरपालिकेन एजन्सी दवरल्या असोय आरोप शेडो कावन्सिलान केला. आतां ही एजन्सी पयलीं सद्या एम्प्लॉय केल्ली आहा विथआउट प्रॉपर कोडल फॉर्मेलिटीज. जे वर्कर मुन्सिपालिटीक काम करता सर्टिफाय केल्ले आहा. आमच्या सुपरवायझर मुन्सिपालिटी सुपरवायझरान लिस्ट दिल्ली आहा. एक अमके वर्कर आहा म्हण नांव दिल्लें विथ नेम्स. वेरेज बापू एनवायरमेंटान तेणी आपलो वेज रेजिस्टराची कॉपी दिल्ली आहा, फायल केल्ली आहा मुन्सिपालिटीन, आनी ताजेर जी नांव आहा आनी मुन्सिपालिटी सुपरवायझरान जी नांव दिल्ली आहा तें टोटली डिफरंट आसा. सो हेजेर सामकें सिद्ध जाता की एक फ्रॉड जाल्लें आहा. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. गोंय भविश्यांत उद्देगीक येरादारीचें एक मोठें केंद्र जावंक शकता. सगळे तरांचे मार्ग गोंयांतल्यान पास जातात. गोंयकारांनी हे संदीचो लाव घेवचो. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून म्हळां. एके सरकारी कार्यावळी निमतान तो पणजेंत उलयतालो. स्टार्टअप्स एक बरी गजाल, मात जाचे कडेन वेगळी येवजण्यो आसात तांकां येस मेळटा. पणजे मॅकनीज पॅलेसांत एक कार्यावळ जाल्ली. त्या वेळार केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून स्टार्टअप येवजण्यो आनी स्टार्टअप पोर्टलाचें लोकार्पण केलें. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे, मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा, IT खात्याचो संचालक अमेय अभ्यंकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. ह्या 2 दिसांचे कार्यावळींत साबार वेवसायीक तशेंच हेर लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. सरकार खंयच्याय पक्षाचें आसूं, मात भौशीक बांदकाम खातें आनी येरादारी खात्याचेर कोणाचो दोळो आसता? खंय वाडी बरी मेळटा? कमिशन खंयच्या खात्यान दोबरात तिब्रात जालां? लोकांक सगळें बेस बरें खबर आसा. सुदीन ढवळीकराच्या आरोपाक राधिका नायकान सणसणीत जाप दिल्या. फोंडेची आदली नगराध्यक्ष राधिका नायकाक भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान आपल्या भाशणांत भ्रश्ट म्हणिल्ले. ताचेरूच राधिकान आपली प्रतिक्रिया दिल्ली. करप्शनाचेर तर ह्या मनशांनी उलोवपाकूच जायना, कारण जग जायत खबर आसा गोंयांत की खंयचे डिपार्टमेंटान सगळ्यांत चड करप्शन जाता आनी त्योच डिपार्टमेंट्स परत परत मागून घेवपाचें कारण कितें आसतलें हेंय सगळ्या लोकांक खबर आसा. सो पीपल इन ग्लास हावसीस शूड नॉट थ्रो स्टोन्स म्हणटा पळय, तुमी जेन्ना क्लीन आसा तेन्ना तुमी दुसऱ्यांक म्हणपाक शकता. And the results of this Ponda election will also show
whom people believe and whom people trust. राधिका 2 सुवातां कडल्यान पगार घेताली असो आरोप सुदिनान केल्लो. ज्या मंडळाची फोंडेचेर सत्ता आशिल्ली तांकां स्वाभिमान नाशिल्लो अशेंय ताणें म्हटिल्लें. पूण एका इमारतीचेर आपली नांवां ना म्हणून 1.5 वर्सां NOC ऑक्युपन्सी दवरप आनी ती बिल्डींग तांकां वापराक दिवप ना हाजे वयल्यान त्यांची मानसिकता कितें हें दिसून येता. तिची गाडी PWDत लायिल्ली तेणें हांवें काडून उडयल्या. आपले गाडी आपल्या नांवार PWDत लायल्या आनी 3.5 लाखांचो चेक घेतला. म्हजे कडेन आसा सगळ्यो रसीदी जाय तेन्ना तुमकां ती तपास. अशें दिसना हेजे वयल्यान ते सगळे आयिल्ले तितले लुटपा आयिल्ले अशें. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. येवजण्यो चालीक लावपी सरकारी अधिकारी आनी येवजणेचो लाव घेवपी गरजू लोक हांचो जेन्ना समन्वय घडटा तेन्नाच कागदा वयली येवजण जैतिवंत जाता. न्यायमूर्ती CV भादंग हांणी म्हळां. आदिवासी लोकां खातीर कुडचडें आयोजीत केल्ल्या कायदो सेवा कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या कॅम्पाचें उक्तावण हायकोर्टाचो न्यायाधीश NM जमदार हांणी न्यायाधीश CV भादंग हांचे हाजिरेंत केले. गोंय राज्य कायदो सेवा प्रशासन हांणी दक्षिण गोंय जिल्लो कायदो सेवा प्रशासनाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. The aim of this program is to create awareness among the people regarding the tribal rights so that they can come forward and avail of the benefits of the various schemes of the government. The first scheme among this is the NALSA, Protection of Tribal Rights and Effective Provision of Rights to the Tribal Areas. In the tribal areas, especially in the forests, the tribals are not aware of their basic human rights, and to that end NALSA has created this scheme, and through the NALSA we get funds to create awareness to the State Legal Services Authority and the District Legal Services Authority in association with the Kepe Taluka and the Sangye Taluka Legal Services Committee. Both the chairpersons today are present, and Honorable Justice Shri CV Badang, who is the head, High Court Legal Services Committee Chairman. सावर्डेच्यान खबराकार प्रहार सावर्डेकार. शेनवारा पणजेत महिला मेळाव्याचें आयोजन केल्लें. थळाव्या मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत ही कार्यावळ जाली. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सुवाळ्याचें उक्तावण केलें. हे वेळार धनश्री लेले, स्वाती बेडेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. त्या वायरी सकट लायटी खांबो रस्तोभर रस्त्यार कोसळ्ळो. हे दुर्घटनेंत कोणाक कांयच जालें ना. मात सुमार वरभर राष्ट्रीय महामार्गावयली येरादारी बंद उरली. रस्त्याच्या दोन्ही वटांनी वाहनाच्यो मोठ्यो लायनी लागिल्ल्यो. दुयेंतीक घेवन गोंय वैजकी रुग्णालयांत वचपी एक रुग्णवाहिकाय तातूंत अडकली. बाणस्तारी आनी दुळापेच्या मजगती ही घडणूक शेनवारा घडली. 11 kV लायन सडनली हांगा बाणस्तारी आनी दुळापेच्या मदीं कॉलेप्स पोल कॉलेप्स जाले. सामके डेंजर लायन चालू आसा कंप्लीट आणि टोटल रोड सगळो ब्लॉक झाला. हय टोटल फोंडा लाईन बंद केल्या. टोटल फोंडा ट्रॅफिक टोटल बंद झाला आणि सडन पावर किती तरी रायज जालो आणि पिक्चराचेर रोड आयलो आणि तो कॉलेप्स जालो. तिचं टोटल कंप्लीट हे झाला. पोल सगळे पडले सगळे आणि लाईन सगळी ओढून घेतली. टोटल लाईन सगळी बंद आसा. व्हडली ट्रॅफिकाची लाईन लागलेली आहा. ट्रॅफिक फूल हे झाला. फोंडा लाईन टोटल देवडेन सगळे अखिल गोंय पावण्यावेली पहिली टग ऑफ वॉर सर्त आयतारा 29 एप्रिलाक फातोडेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू मैदानार आयोजीत केल्या. दिसभराची ही कार्यावळ सकाळी 9 सुरू जातली. नवोदित फीट क्लब दी गोवान ही अभिनव सर्त आयोजीत केल्या. साबार खेळांतल्यान लोकांक घटमूट दवरप आनी तांची भलायकी सुदारप फीट क्लब दी गोवाची मोख आसा. जैतिवंतां खातीर तांणी साबार इनामां दवरल्यात. पयलें इनाम 10,000 रुपया आनी करंड, दुसरें इनाम 8,000 रुपया आनी करंड आनी तिसरें इनाम 6,000 रुपया आनी करंड
तशेंच तांकां उमेद वाडोवपी इनामांय भेटयतले. गोंयान पयलीं खुबशे स्पोर्ट्स आसताले लोकली, लायक कबड्डी तर आमी खेळटात सगळे जाण, दंड, बैठका, रस्सी खेच हे सगळे आशिल्ले. फिट क्लब दे गोवा हे आमी एसोसिएशन स्टार्ट करपाक कारण म्हणटात तें हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड स्पोर्ट्स जे आजून पर्यंत गोंयान जायना. तेजे खातीर लिनो बाब आनी फरहाद हांकां मेळून आमी हो एसोसिएशन स्टार्ट केलें. आमगेलो पयली स्टेप म्हणटा ती टग ऑफ वॉर टुर्नामेंट आसतली फ्रॉम द 29. ह्यो ट्रॉफीज आसात. 29 9 स्टार्ट जातले. दॅट इज अ संडे. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.